काँग्रेस फुडारी विजय भिकेन घातिल्ल्या राजकीय बॉम्बा उपरांत राजकीय मळाचेर आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। शेनवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गोवा फॉरवर्डान ह्या विशीं दुबाव उक्तायलो। विजय भिके जे उलयलो ते ताचेच उलोवप काय ताच्या खांद्यार बंदूक दवरून आनीक कोणे फार मारपाचो यत्न केला काय कितें? ताच्या फाटल्यान आनीक कोण सूत्रधार आसा काय कितें? असो दुबाव गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कळंगुटकरान उक्तायलो। तशेंच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती विशीं लोकांच्या मनात निमाणे मेरेन दुबाव आशिल्ल्यान ताचो फटको वेंचणुकेन दिसून आयिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें। जे कितें गोवा फॉरवर्डाचेर उलोवप केलां तेचो हांव निशेध करतां। तेणे काँग्रेसीचेरूय टिका केल्या, तो तेंचो अंतर्गत मामलो आसा। पण जेन्ना स्वताच्या पक्षारूय जेन्ना टिका करता तेन्ना तेका त्याच्याच पक्षान आनी कोणाची फूस आसा काय कितें होय विचार करपाक पडटा। कारण तेंचे कडेन स्वताचो तेंच्या पक्षाचो स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट आसा, तेचे परमिशन घेतलेले काय कितें हाणें प्रेस कॉन्फरन्स घेताना। आणि असो संभ्रम करू नये, कारण आज खऱ्या अर्थान जर कितें आसलें जाल्यार विरोधकाचेर उलोवप जावपाक जाय आसलें आणि ते न करता स्वताच्या अलायन्स पार्टनरांचेर आणि स्वताच्या पक्षाचेर टिका करप हे उचित ना।